ह्या महिन्यात गावागावातल्या देवळांनी दिवजां जातात. दिवजांची परंपरा म्हणजे गावागावाची सामकी वेगळी परंपरा. बायलां ह्या दिवजां पेटोवन दिव्यांचो उजवड आपल्या मनात फाकचो आणि आपण समाजा खातीर काहीतरी करचां असं सगळ्या बायलांक दिसता. आणि म्हणून ही दिवजांची जात्रा ही परंपरा गांवागांवांनी सुरू जाल्या. हालींच बोरयेच्या नवदुर्गेच्या देवळांत दिवजां जाली. सुमार 1000 बायलांनी दिवजां पेटोवन देवाक सामको उजवडान भरून काडलो आणि आपल्या मना काळजांत दिव्यांचो उजवड भरलो. बोरये श्री नवदुर्गा देवीची जात्रा म्हणजे दिवजां हालींच जाली. ही जात्रा जाली की गोंयांतल्यो सगळ्यो जात्रा सुरू जातात. हे जात्रेक दिपोत्सव म्हणटात. असा म्हणटात की जेंकां दसऱ्याक कौल घेवपाक मेळांक ना तेंकां ह्या जात्रेक कौल घेवंक मेळटा. शेकड्यांनी भक्तांनी देवीचो कौल घेतलो. पयलीं तरंगांची पुजा जाता आनी मिगेर दिवजां जातात. ही जात्रा शेकड्यांनी वर्सां पासून सुरू आसा असा अनिल शेठ यांच्यानी सांगला. बोरयेसून आमच्या विवेक प्रभून दिवजांचो उजवड संबंध बोरये वाठारात पसरायलो. असोच गांवांतल्या भुरग्यां खातीर कला, संस्कृती, खेळ आणि आरोग्य हेचेर मार्गदर्शन मेळचा म्हणून आगारवाड्या पेडण्यां असो एक स्पोर्ट्स क्लब आसा. हो स्पोर्ट्स क्लब फक्त आरोग्या खातीरच न्हू तर आपल्याकडे येतात त्या स्पोर्ट्स क्लबांत भुरगे त्यांच्या मनात त्यांच्या आंगांतले कलेक वाव मेळचो म्हणून बराच कार्य करता. त्यांच्यानी अंदू त्या वाठारांतल्या भुरग्यां खातीर आकाश कंदील आनी डान्स कॉम्पिटिशन दवरलेलां. आगारवाड्या वयल्या सुपर स्पोर्ट क्लबान हालींच गांवांतल्या भुरग्यां खातीर आकाश कंदील आनी डान्स कॉम्पिटिशन स्पर्धा आयोजीत केल्ली. फाटलीं 6 वर्सां जाली हो क्लब ही स्पर्धा दवरता. गांवांतल्या भुरग्यांच्या कलेक वाव मेळच्या खातीर क्लबाची ही परंपरा अशीच दवरतले असा क्लबाचे वांगडी विठोबा बगळीन सांगला. बगात वेगवेगळ्या गावांतसून कसले कसले आकाश दिवे केल्ले ते बगात. तसाच भुरग्यांनी डान्सय बरे केले.
आगारवाड्या वयल्यान आमच्या विनोद मेथरान कसले कसले आकाश दिवे केल्ले ते बघात. आमच्या गोंयांत श्री दामोदर व्यायामशाळा ही सगळ्यांत जुनी व्यायामशाळा जी मडगांव आसा, कोम म्हणटा थंयसर. आनी ही जुने व्यायामशाळेंत सादारण फाटल्या 50 वर्सांच्या पेक्षा जास्त वर्सां कितकेशेच लोक व्यायाम करून आपलं आरोग्य बरें दवरून गेले. ही व्यायामशाळा सद्या जे व्यायामशाळेंत प्रशिक्षण दितात ते आमचे विवेकानंद तंबी. आनी हे तंबी आयज सादारण 70 भुरगीं हांगा वेगळ्या वेगळ्या हांगासल्या वाठारांतले येतात आनी हांगा व्यायाम करतात ह्या दामोदर व्यायामशाळेंत. सर तुमी तुमचं काम सुरू करात. आनी हे अशे व्यायामशाळेंत भुरगे येतात, व्यायाम करतात. भावनो, अशा प्रकारची व्यायामशाळा आसा तातूंत तुमी जाताल्यात तुमी येवचे आनी हो व्यायाम जो आसा हो सारके पद्दतीन करचो, जेणे करून आपलं आरोग्य बरें उरता. आनी आपलं आरोग्य बरें उरत जाल्यार सगळं बरें. खरंच आज देशाक आमच्या सारख्या तरुणांची गरज आसा जी आरोग्यान बरे आसत. तर ह्या व्यायामशाळे बद्दल आमी आयज आमच्या विवेकानंद तंबी कडल्यान आयकान घेवया की हांगा कशा प्रकारे ते मार्गदर्शन दितात आनी कशा प्रकारे हांगासर भुरगे येवन व्यायामशाळेचो फायदो करून घेतात. कोम मडगांवा सेवा समिती श्री दामोदर व्यायामशाळा आणि फिटनेस सेंटर ही गोंयांतली सगळ्यात जुनी व्यायामशाळा. हे व्यायामशाळेंत सध्या 70 बारीक भुरगे आणि तरणाटे व्यायाम करपाक येतात. आयज मेरेन ह्या व्यायामशाळेंत प्रशिक्षण घेतलेल्या कितल्याशाच भुरग्यांनी वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, पॉवर लिफ्टिंग, एथलेटिक, टग अँड वॉर आणि जायत्या स्पर्धांनी यश मेळयलां. सकाळी 6 ते 9 जाल्यार सांजे 5 ते 9 अशी ही व्यायामशाळा चलता. ही व्यायामशाळा बरी चलची म्हणान बाबा नायक, एन.डी. नायक, नितीन नायक आणि हेर वांगड्यांनी बराच फाटबळ दिला. हे जे व्यायाम करतात ते हिरेमठ, रोहित, मोहित, मोहन आणि हेर वांगडी सदांच ही व्यायामशाळा बरी जावची म्हणान काम करतात. हो विवेकानंद तंबी ह्या व्यायामशाळेंत प्रशिक्षण दिता. तेका वेगवेगळ्या स्पर्धांनी 20 भांगरांची पदकां मेळ्ळीत. तसाच स्ट्रॉंग इन पॉवर लिफ्टिंग, आयर्न मॅन इन वेट लिफ्टिंग तसाच 8 फावटी टायटलां मेळ्ळीत. ही सगळी ह्या व्यायामशाळेंतली वेगवेगळी सामुग्री आसा. जाय ते पद्दतीन जाय तसा आपला शरीर बलवान करचे खातीर सामुग्रीचो वापर करूं येता. विवेक तंबी म्हणटा आमच्या ह्या व्यायामशाळेक जर सरकारची बरी मजत मेळत जाल्यार खऱ्यांनीच ही व्यायामशाळा गोंयांत नांव करतली. मडगांवच्या सगळ्यांक हे व्यायामशाळेचो लाव जावचो होच आमचो हेतू आसा असो तो म्हणटा. गोंयचे भितर जे आमचे नॅशनल प्लेयर स्टेट लेवल प्लेयर पार्टिसिपेट जाला ते आमचे जिमांतल्यान पार्टिसिपेट जाला सगळे. आनी मोस्ट ऑफ द आमचे दामोदर व्यायामशाळे भितर एक देवाची समाधी आसा, स्वामी सुब्रमण्याची समाधी. समज आमी जेन्ना आमी स्टेट लेवल आनी केन्ना आमी पार्टिसिपेट करताय जाल्यार आमची देवाची सदां ब्लेसिंग आसता आनी ते ब्लेसिंग आमी मॅक्झिमम मेडल हाडलाय. दीस इयर आमी मॅक्झिमम टीम रनर्स ऑफ ट्रॉफी 2 फावटी हाडलाय आमी वेट लिफ्टिंग आनी पावर लिफ्टिंग भितर. आनी समज आमकां तूं दामोदर व्यायामशाळे भितर आतां थोडे इक्विपमेंट कमी पडटाय. समज ते इक्विपमेंटान आमकां थोडे गव्हर्मेंटाचे समज कितें आधार मेळटा जाल्यार आमी एक चडशे आमी मॅक्झिमम स्पोर्ट्स प्रमोट करूंक शकतले जिमांतल्यान. आनी चडशे आमी आतां फोकस केलाय की जे आमचे ते ओवरऑल गोंया भितर आमी हेच दामोदर व्यायामशाळा वेलफेअरनेस ऑफ द सोसायटी मॅक्झिमम गरीबांतले गरीब मनीस आनी जो बॅकवर्ड कास्ट ऑफ पीपल तो येवन हे जिमांतल्यान मॅक्झिमम बेनिफीट घेवं. फिटनेसा बाबतींत मान वचूं जिमांतल्यान आमची इच्छा आसा. आनी हांव सगळ्याक जे मोस्टली ते यंगस्टर आसा जे यूथ आसा म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट आसा की मॅक्झिमम तुमी हे दामोदर व्यायामशाळेंतल्यान तुमी व्यायामशाळेक येवन तुमी एक्सरसायज करचे आनी मॅक्झिमम आनी व्यायामशाळेचो फायदो घेवचो. मडगांवसून आमच्या सुशांत पळान श्री दामोदर व्यायामशाळेत जावन बॉडी बिल्ड केली. दर शुक्रारा बघीत रावात प्रुडंट मिडियाचो माण आनी माणावेल्यो सांस्कृतीक कार्यक्रम कशे जाले हें सामकां इसरां नाकत. त्या खातीर gopinath@prudentmedia.in तुमची मतां कळयात.
आता परत मेळया फुडल्या शुक्रारा. तो मेरेन तुमकां सगळ्यांक गोपीनाथ गांवसाचो नमस्कार. आरोग्य बरें दवरात आनी बरे रावात.